हेच वेळूच बंधाऱ्याच्यो प्लेटी काढल्यो म्हूण शेतकारांनी बोवाळ घालो। ह्या उदकाचेर कितलेशे शेतकार निंबून आसात। हेच बंधाऱ्या सकयल वाळपय चर्चीचे एक फार्म आसा। ते फार्मार आयिल्ल्या टुरिस्टांक न्हावपाक उदक जाय म्हूण थंय फादरान बंधाऱ्याच्यो प्लेटी काडपाक लायल्यो म्हूण शेतकारांचो आरोप। प्लेटी काडपाक खंय सरकाराचे वा WRD खात्याचे कांयच परमिशन घेवंक ना। प्लेटी काडटात त्यो पुला वयल्यान यो वच करपी लोकांनी पळयल्ल्यो। पळयताले ते शेतकारांक सांगपाक लागले 2 प्लेटी काढले बंधाऱ्याचे पाणी हातभर वयर असले ते 2 प्लेटींग खातीर फक्त 2 प्लेटींग खातीर खाली जाल्लेले आसा। आणि ते शेतकऱ्याकडसून हांवें आता ऐकलेले आसा की सकयल वचून कोण तरी टुरिस्ट हाडले आणि न्हावपाक खातीर ते उदक घेता अशें म्हणटा। पण हांगा जर आयज शेतकरी मरता उदका खातीर आणि लोकांक तर स्पेशल हाडून न्हावपाक उदीक दिवपाचे काय न्हावपाक उदीक दिवच्या खातीर ते व्हडले प्रोजेक्ट करता हे काय कितें करता हे गव्हर्नमेंट खबर ना। म्हाका हे कोणी काढले तो म्हाका कळना। हांव धांवत येयलो सगळे पळय प्लेटी फादरान काढले म्हणटा कित्याक काढले तो कळोंक नाका म्हाका। साहेबाक फोन करता म्हटले नाका म्हणपाक लागले आणि आता सगळे कॉन्ट्रॅक्टर पळय कोण ना ते प्लेटी काढचे। हांवें साहेबाक विचारलो की आम्ही पयलींच्यान दिवंक ना म्हणून साहेब सांगता ओके सगळे वयतले असले पाणी ते कांय ना पाणीच रावचें ना 2 प्लेटी काढून। आता हे जगता लोक 25 लोक जगता 25-50 हे उदका वचून हांव आता जाले म्हाका 40-50 वर्सां ओके 50 वर्सां जाली म्हाका हांगा आमकां सांगूंक ना कांयच तेंच्यांनी आणि कोणाकच सांगू ना। चर्चीन आपले फार्मा सकयल न्हंयचे देगेर हो असो माटो घाला। थंय कांय टुरिस्ट आयिल्ले मात वयर बंधारो आशिल्ल्यान सकयल न्हंयक उदक कमी। टुरिस्टांक न्हंयक उदका खातीर फादरान प्लेटी काडपाक लायल्यो म्हूण शेतकारांचो आरोप। पळय सगळे आसा हांगा यांच्या खातीर पाणी सोडलेले आहा सगळे येयल्ले आहा टुरिस्ट आणि हे पळय पाणी सोडून ते बंधाऱ्याचे सगळे प्लेटी खाली केल्या उदक यांच्या खातीर आमकां त्रास करून उडयले आसा उदक ना कांय ना। इतले मजगती सुवातेर फादरूय पावलो। फादर म्हणटा आपले चुकले पांयां पडटा। हे फादर कितें करता हे आमी मरतले तुम्ही वर सरतले पळय आमची भाटां कशी जाल्या आणि तुम्ही पाणी म्हाका सांगची शिवाय कशी प्लेटी काडटा। हांव 13 वर्सां जाली हांगा झगडटा गव्हर्नमेंटान तुका प्लेटी कशी काडली तुम्ही उदक करून गव्हर्नमेंटाक सांगले तुम्ही सांगले तुम्ही हांव तुजी कंप्लेंट करू फादर म्हाका काय लागना हे काय फुले साहेबा कडेन दादागिरी हांगा म्हाका इथे आम्ही शेतकरी मरे हांव आता कितली वर्सां जाली म्हाका आता 45 वर्सां हांगा एकटो त्रास काडटा तुम्ही आता येयले मरे पांयां पडो नाका तूं म्हाका कोण दितलो आता म्हाका बरोवन दी नाल्यार हांव वयर कंप्लेंट दितलो। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।